नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय कर्नाटक भोंवडे दरम्यान भारतीय नौदळाच्या सामर्थ्याचो राष्ट्रपतीन घेतलो अणभव. भारतीय नौदळाच्या देशी कलवारी वर्गाची पाणबुडींतल्यान प्रवासी करपी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू देशाच्यो थारल्यात दुसऱ्यो राष्ट्रपती. कोविड काळांत भारतीय वैजकीय संघटनेचें योगदान केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी केलें नमूद. IMA नॅटकॉन कार्यावळीन संघटनेच्या कार्याची केली तोखणाय. 2025 वर्साच्या निमण्या मन की बात भागांत प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या अभिमान बाळगुपी खिणांची करून दिली याद. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक ही कार्यावळी नेमान पळोवपाचें केलें आव्हान. आरावली दोंगुल्ल्याची नव्यान व्याख्या केल्ल्यान उप्राशिल्ल्या वादाची सर्वोच्च न्यायालयान घेतल्या सुओ मोटो दखल. 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठा मुखार फाल्यां जातली सुनावणी. युक्रेन रशिया झूज परत एकदा पेटले. युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लादिमीर झेलेन्स्की डोनाल्ड ट्रम्प हांकां मॅचा पयलीं रशियेन केलो युक्रेनाचेर हल्लो. आतां खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या गोंय आनी कर्नाटक भोंवडेर आसात. ह्या दौऱ्यार तांणी उत्तर कर्नाटकांतल्या कारवार हांगच्या INS कदंब नौदळ दळाक भेट दिली. कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद्र गेहलोत आनी हेर राज्यमंत्र्यांनी तांकां येवकार दिलो. नौदळाच्या ह्या भोंवडे दरम्यान राष्ट्रपतींनी कारवारान पाणबोटींतल्यान प्रवास करून भारतीय नौदळाच्या सामर्थ्याचो प्रत्यक्ष अणभव घेतलो. भारतीय नौदळाच्या देशी कलवारी वर्गाची पाणबुडी INS वागशीर हाचे वयल्यान प्रवास केलो. ह्या वेळार सशस्त्र दळाचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हे राष्ट्रपती बरोबर हजर आशिल्ले. हाचे पयलीं 2006 वर्सा तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. APJ अब्दुल कलाम हांणी विशाखापट्टणमांत पाणबोटींतल्यान प्रवास केल्लो. ते भायर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राफेल आनी सुखोय 30 ह्या लढाकू विमानांतल्यान हवाई प्रवास केल्लो. ह्या भोंवडेक लागून देशाच्या सशस्त्र दळा बद्दलचो सन्मान, मनोबल आनी राष्ट्रपतींचो आस्पाव ह्या दिकेन ही भोंवडी म्हत्वाची थारता आनी संरक्षण मळार आत्मनिर्भर भारता कडेन वाटचाल अदीक घटमूट जायत आसा. ह्या कार्यावळी उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपली गोंय कर्नाटक भोंवडी सोंपोवन झारखंड वचपा खातीर भायर सरल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू गोंय आनी कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू काल सांजे गोंयांत पाविल्ली. तेन्ना गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपल्या 2 दिसांच्या भेटेर भारतीय नौदळाच्या गोंय आनी कर्नाटक नौदळ तळाक तांणी भेट दिली. कारवार नौदळ तळाक भेट दिवच्या पयलीं राष्ट्रपती वास्कोच्या INS हंसा हांगा पावली तेन्ना तांकां येवकार दितना भारतीय नौदळाच्या पंगडान तांकां गार्ड ऑफ ऑनर दिवन भोवमान दिलो. भारतीय वैजकीय संघटनेन वैजकीय मळार सगळ्यांत चड योगदान दिलां अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आयज अहमदाबादान आयोजीत केल्ल्या IMA नॅटकॉन 2025 ह्या कार्यावळीन संबोधन करतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी आयुष्मान भारत येवजणेन देशान व्हड बदल घडोवन हाडला. कोरोनाच्या काळांत सेवा दिवपी दोतोरांनी दुयेंतींक प्राधान्य दिल्ले अशें तांणी सांगलें. 1,81,000 आयुष्य मंदिरों को ताकत देना इस देश के गरीब और गांव के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है. आयुष्मान भारत, अटल मिशन, मिशन इंद्रधनुष, मलेरिया में 97% की कमी, लगभग थोड़े समय में मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे. काला आजार बीमारी में हर 10,000 में एक केस से कम वाले ब्लॉक्स की संख्या में 90% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. डेंगू में मृत्यु के दर में 1% तक हम लेकर आए हैं और लगभग माता मृत्यु दर में 25% की कमी हुई है. संस्थागत प्रसव में 20% की वृद्धि हुई है. शिशु मृत्यु दर लगभग आधा बचकर रह गया है.
और 5 साल से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु में भी आधा रह गया है। ये सारा अचीवमेंट तब होता है जब योजनाएं इम्प्लीमेंट होती हैं। अहमदाबाद पालिका महामंडळात बांधिल्ल्या नेसरो पाईपलाईन एसटी हायवे पायलट प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री अमित शाह आयज करतले। केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काँग्रेसीचेर विकसित भारत जी रामजी अधिनियमा अंतर्गत कामगारांची सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार आणि ग्रामपंचायतीच्या तांकीविशीं चुकीची माहिती पातळावपाचो आरोप केला। विपक्ष वांगड्या ह्या अधिनियमाविशीं बेबुनियाद वक्तव्य केल्ल्याचो आरोप केला। किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी रामजी योजना का स्वागत करना चाहिए। ये गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा, और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। आयज आकाशवाणीचेर वितरीत जाल्ल्या मन की बात कार्यावळीन देशाक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2025 वर्साचो नियाळ घेतलो आनी तातूंतल्यान दर एका भारतीयाक अभिमान बाळगुपा सारके जायते खीण तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केले। अंदू भारतान राष्ट्रीय सुरक्षा सावन खेळां, विज्ञान प्रयोग शाळा ते संवसारांतल्या व्हड माचे मेरेन सगळे कडेन आपली बळिश्ट छाप सोडल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। ऑपरेशन सिंदूर हे ह्या वर्सा दर एका भारतीयाक अभिमानाचे प्रतीक थारलें अशें तांणी सांगलें। भारत आपल्या सुरक्षेचेर तडजोड करिना हे संवसाराक स्पश्टपणान दिसून आयलें अशें तांणी मुखार सांगलें। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को
एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। खेळा म्हळ्यारूय 2025 हे वर्स याद उरपासारखे वर्स अशी प्रधानमंत्र्यांनी टिप्पणी केली। भारतीय दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडान आयसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी जिखली। बायलांच्या क्रिकेट पंगडान पयलेच खेपे संवसारीक सर्त जिखली। भारताच्या धुवांनी बायलांचो ब्लायंड T20 विश्वचषक जिखून इतिहास रचलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। भारतान विज्ञान आणि अंतरिक्ष मळार अणु व्हड झेप घेतल्या हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो। ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हो आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर पावपी पयलो भारतीय थारला। पर्यावरण संवर्धन आणि रानटी जनावरांच्या संरक्षणा संबंधी जायते यत्नूय 2025 वर्सा जाले हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडले। अनुश्रद्धा, संस्कृताय आणि भारताचे खाशेले दायज हे सगळे एकठांय आयले हे प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडून दिले। वर्साच्या सुरवेक आयोजित केल्ल्या प्रयागराज कुंभान पुराय संवसाराक अजापीत केला अशें तांणी सांगलें। अयोध्येच्या राम मंदिरान वर्साच्या शेवटाक जावपी ध्वजारोहण सुवाळ्याक लागून दर एका भारतीयाक अभिमान जाला अशें तांणी मुखार सांगलें। से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीचो 2129वो भाग मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या मतदारसंघात म्हळ्यार सांखळी आपल्या कार्यकर्त्यां सयत पळयलो। ह्या निमतान लोकांनी मन की बात ही कार्यावळ नेमान पळोवपाचें आवाहन तांणी केलें। एंटीबायोटिक्साचो प्रतिकार आडावपा विशीं प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीन खूब म्हत्वाचें सांगलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। मिझोरामांतल्या कलाकारां विशीं प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, ताका लागून हेर कलाकारांक प्रोत्साहन मेळटलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। आज के मन की बात में खास करके जो यानी ड्रग रेजिस्टेंट की बात कही है। लोग लगातार जो टैबलेट्स खाते रहते हैं और एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंट इन फ्यूचर आता है, वो रेजिस्टेंट रोकने के लिए जो बात कही विच इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट बात उन्होंने आज कही है। सेम वे इट इज इन मल्टी लैंग्वेजेस लोगों को आना चाहिए, इसलिए
आज के इसमें भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चों ने पढ़ने चाहिए, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में से जो गिनी चुनी बातें जो कहते रहते हैं, जो स्पेसिफिकली जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिजन की बात करते हैं, आज भी उन्होंने आपके इस मन की बात कार्यक्रम में मिजोरम के इस कलाकार की जो बात की है, इस बाकी कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स को प्रोत्साहन मिलता है, वो भी खुद होके इस तरह के आर्टिज्म आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कंटिन्यूअसली मन की बात एपिसोड 2014 से लेकर आज तक लोगों से बात करते रहना, ये तो देश के लोगों के युवाओं को प्रेरणा देने वाला काम है। आरावली दोंगुल्ल्याची नव्यान व्याख्या केल्ल्यान उपराशिल्ल्या वादाची सर्वोच्च न्यायालयान सुमोटो दखल घेतल्या। सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.जी. मसिहा हांच्या खंडपीठा मुखार या प्रकरणाची सुनावणी फाल्यां जातली। सध्याच्या व्याख्येप्रमाण आरावली दोंगुल्ल्यांत थळाव्या पातळी सावन किमान 100 मीटर उंचावेल्या जमिनीचो आस्पाव केला। या फेर व्याख्याक लागून खाणकाम आणि बांदकामाक वैधता मेळोवन पर्यावरणाचेर गंभीर परिणाम जावपाची भिरांत पर्यावरण तज्ञ आणि नागरिकांनी व्यक्त केल्या। आरावली पर्वत माळ उत्तर भारताच्या पर्यावरणीय संतुलना खातीर खूप महत्वाची असून भूजल, हवामान आणि जैवविविधतेचेर तिचो व्हड प्रभाव आसा। हाका लागून सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाकडे पुराय देशाचें लक्ष वेधलां। अहमदाबादात आयोजित IMA नॅशनल कॉन्फरन्साक गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ऐतिहासिक कामगिरी करत IMA MSN गोंय पंगडान अंदू आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड म्हळ्यार 4 राष्ट्रीय पांवड्यावयले पुरस्कार मेळोवन गोंयच्या वैजकीय मळार आपलो भोवमान वाडयला। भारतीय वैजकीय संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली, आदले अध्यक्ष डॉ. R.V. अशोकन, सरचिटणीस डॉ. सरबारी दत्ता आणि वित्त सचिव डॉ. पियुष जैन हांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार भेटयले। पर्यटन खात्या वतीन रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल 28, 29 आणि 30 डिसेंबराक हरमल पंचायत दर्याद एक भागांत आयोजीत जाता। थळाव्या नुस्तेकारांक पर्यटन दृष्ट्या हेर आर्थीक कार्यावळींत आस्पावीत करपा खातीर हे सी फूड फेस्टिवल आयोजीत केला, अशें थळावे आमदार जीत आरुलकर हांणी खबराकारांक सांगलें। कितलीशींच वर्सां सी फूड फेस्टिवल हे पणजे जाताले मिरामार, आनी आख्या गोंयचे लोक थंय मिरामार वचून ते सी फूड फेस्टिवल एन्जॉय करताले। सो हे कॉम्बिनेशन ऑफ फिशरमॅन्स आनी टुरिजम हे आमी हांगासर मिक्सअप केला, तेका लागून आमी नांव तें दिलां रापणकारांचें फेस्ट विथ सी फूड फेस्टिवल। म्हणजे हांगासर सगळीं स्टॉलां सी फूड्स, सगळे तरेतरेचे सी फूड्स हांगा स्टॉल्स आसतले। आमी रापण मारतले, आमचे फिशरमॅन्स हांगासरले लोकल आहा ते व्हडयो घेवन भितर वयतले, नुस्तें धरतले, परत रापण हातीन कशें ट्रेडिशनल वे ऑफ कॅचिंग फिशीस हे हांगासर ते बिचाचेर आमकां लायव्ह दाखयतले आनी ते नुस्तें धरता कशें धरप आनी कशें काडप ते आमकां सगळ्या आमच्या नात आमच्या स्थानिकांक हांगासले नात आमच्या गोंयकारांक, गोंयच्या लोकांक, पूण ट्युरिस्ट येतात तांकां सुद्दां हे हांगासर म्हणजे आमी आमच्या गोंयकारांक हे सी फूड फेस्टिवलांनी रापणकाराचे फेस्त हे दाखोवपाचे ट्रेडिशनल वे आमी हांगासर हाडलेले आसा आनी त्या प्रमाणे आमी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडल्यान एंटायर प्रमोशन सगळे टुरिजम डिपार्टमेंट करता। ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक की तेंच्यांनी हे सी फूड फेस्टिवल रापणकाराचे फेस्त हे हांगासर आमकां हरमला गेल्या वर्साच्यान दिलां आनी ते आमी वर्साच्या वर्सा प्रयत्न करतले की हांगा हरमलात ते रावचे आनी जेणे करून हांगा एंटायर टुरिजम येता म्हणजे डॉमेस्टीक आसूं या इंटरनॅशनल टुरिस्ट ते हांगासर येतले, हांगा ते एन्जॉय करतले ट्रेडिशनल वे ऑफ कॅचिंग फिशीस आनी ट्रेडिशनल फूड सी फूड हे हांगासर एन्जॉय करपा खातीर। फाटली सेगीत 2 वर्सां पर्यटन खात्यान हो महोत्सव आयोजीत करून थळाव्या नुस्तेमार समाजाक आदार दिला। हाका लागून पर्यटन मंत्री आणि थळाव्या आमदाराक थळाव्यांनी आमदाराचे आभार मानले। आता 2 वर्स गेले पावटी रापणकाराचो बरे भाशेन फेस्टिवल फूड फेस्टिवल जालो आनी ह्याय वर्सा फूड फेस्टिवल तोच दवरला। तर हांव पयले सुवातेर टुरिजम मिनिस्टराक हे फूड फेस्टिवल करूंक आमकां
आदार केल्लो आनी गेल्या वर्साय केला आनी ह्या वर्सा केला. तर हांव पयले सुवातेर टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेकार चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचो जीत भाई हो दुसऱ्या वरास फूड फेस्टिवल करता आनी रापणकराचे फेस्त मनयता. आनी जीत भाया तो आमच्या मांद्रे मतदारसंघान जायते प्रोग्राम घडोवन हाडटा. जावं शिगमोत्सव, कार्निवाल, जावं दिपोत्सव. आनी ह्या वर्सा आमचे हे फूड फेस्टिवलाच्या निमतान आमचे क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशनूय आहा. तर हांव तो प्रोग्राम घडोवन हाडूंक आमकां चड आनी चड आदार दिल्लो आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत. हाकाय हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. DD रोबोकॉन नेशनल चैंपियनशिप अब बस कुछ ही दिन दूर है, जहां युवा दिमाग अपने सपनों को हकीकत में ढालते हैं. लेकिन असली सवाल यही है, DD रोबोकॉन का अनुभव आखिर होता कैसा है? एक्सेलरेटेड, कॉम्पिटिटिव, इंस्पायरिंग. और सबसे बड़ा असर DD रोबोकॉन युवा प्रतिभाओं पर कैसी छाप छोड़ता है? Taught me resilience. Taught me how to perform under heavy pressure. It has improved my time management. We are DD Robocon. DD रोबोकॉन राष्ट्रीय रोबोटिक चैंपियनशिप 2026. पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025. अब देर मत कीजिए. पंजीकरण के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.ddrobocon.iitd.ac.in. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. गुजरातच्या अहमदाबादात 3 दिसांच्या नमोत्सवाचें आयोजन जाता. घरमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हूण ह्या कार्यावळीक हजर आसतले. ह्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्याचे विचार आनी मुल्यां समाजा मेरेन पावोवपाचो उद्देश आसतलो. 150 कलाकार नाच, नाट्य आनी संगीताच्या माध्यमांतल्यान आपली कला ह्या माचयेर सादर करतले. साईराम दवे हमारे गुजरात के बहुत ही जाने माने और लोकप्रिय कलाकार हैं. साईराम जी के जीवन के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि साईराम जी पहले से ही एक रिसर्च पर्सन रहे हैं. नरेंद्र मोदी जी के जीवन की यात्रा उन्होंने बहुत सारी बुक्स से, बहुत सारे हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे उन्होंने जानी है. और उनके जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं, जो उनके बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक प्रसंग है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया. और नरेंद्र मोदी जी खुद ही इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि हालांकि उनके ऊपर एक कार्यक्रम करना ये बहुत कठिन काम रहता है, क्योंकि कौन सा किस्सा कितनी प्रेरणा दे पाएगा. ये उन्होंने
2-2.5 घंटे के प्रोग्राम में ये जो हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सके, यूथ को कनेक्ट कर सके और जिनसे जीवन मूल्यों का विकास हो, ऐसी बहुत सारी बातें गीत से, संगीत से, किस्सों से हमारे बीच रखने का बहुत स्तुत्य प्रयास किया है। तो नमोत्सव जो हमारा शो है, तो वो पूरा शो एक लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी है मोदी जी की। वो शो देखने से हम यूथ इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी थी, उनका स्ट्रगल था, उनकी जो जीत है, उनका जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो सब हम देख के इंस्पायर होते हैं। दिल्ली पुलिशेन बरी कामगिरी करत उत्तम नगराच्या 7 नायजेरियनांक धरले। हे नायजेरियन अवैध रितीन हांगा रावताले। तांचो विजा सोंपून लेगीत ते हांगा लिपोवन बशिल्ले। ह्या आदी लेगीत अवैध रितीन रावतल्या खुबश्या नायजेरियनांक धरपाक पुलिशेक यश आयलां। युक्रेन आणि रशिया हांचे मदीं झुजबंदी हाडपाच्या दिकेन पावलां उबारतना युक्रेनचे प्रधानमंत्री व्लादिमीर झेलेन्स्की आणि अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांची बसका जावचे पयलीं रशियेन युक्रेनाचेर क्षेपणास्त्र हमले केले। युक्रेनची राजधानी किवाचेर बॅलिस्टिक मिसायल आणि ड्रोन हमले केले। वृत्तसंस्थांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रशियेन 500 ड्रोन वापरून युक्रेनाचेर व्हड विस्फोट केल्यात। तशेंच 40 परस चड क्षेपणास्त्र हमले जाल्यात। हे हमले युक्रेन आणि अमेरिका हांचे मदीं जावपी बसकेच्या फाटभुंयेर जाल्यात। फाटली 4 वर्सां चालू आशिल्ल्या ह्या झुजाक आळो हाडपाच्या यत्नाक युक्रेनचे प्रधानमंत्री व्लादिमीर झेलेन्स्की अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पाक मेळपाचे आसात। ह्या हमल्या उपरांत झेलेन्स्की हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान ह्या हमल्याची म्हायती दिली। रशियेचेर आरोप करतना भौशीक साधन सुविधांचेर नेम धरून हो हमलो केला अशें सांगलें। राष्ट्रीय नेमबाजी वस्तादपण सर्तीन बंगळुरूची युवा नेमबाज तिलोत्तमा सेन हांणी 50 मीटर रायफल ट्री पोझिशन गटान भांगरा पदक मेळयलां। 17 वर्सां पिरायेची तिलोत्तमा सेन सगळ्यात कमी वर्साची भारतीय खेळगडी थारल्या। तिलोत्तमान 486.9 गुण मेळोवन हे वस्तादपण मेळयलें। तिलोत्तमान क्वॉलिफिकेशन पावंड्यार 551 गुण मेळोवन पयलें स्थान मेळयलें। भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान अंडर-19 संवसारीक करंड सर्त आनी दक्षिण आफ्रिका दौऱ्या खातीर भारतीय दादल्यांच्या पंगडाची घोशणा केल्या। संवसारीक करंडा खातीर पंगडाचे मुखेलपण आयुष म्हात्रे हाका दिला, जाल्यार उपमुखेली विहान मल्होत्राक आसतलो। वैभव सूर्यवंशी हो ह्या संवसारीक करंड पंगडान आस्पावीत आसा। ह्या संवसारीक करंड सर्तीन 16 पंगड वांटेकार जाता, जाका 4 गटांनी विभागल्या। सुपर 6 उपांत्यपूर्व आणि निमणी फेरी हरारे हांगा जातली। 5 फावट वस्तादपण मेळोवपी भारतीय पंगडाक न्यूझीलंड, USA आणि बांगलादेशा सयत ब गटान घाला। भारत ह्या सर्तीन USA आड 15 जानेवारीक खेळून सुरवात करतलो। दक्षिण आफ्रिका दौऱ्या खातीर अंडर-19 पंगडाचे मुखेलपण वैभव सूर्यवंशी हाचेर सोपयला, जाल्यार एरोन जॉर्ज उपमुखेली आसतलो। ही एका दिसाची माळ 3 जानेवारी ते 7 जानेवारी मेरेन खेळटले। 5 खेळांच्या भारत आणि श्रीलंका हाच्या मजगतीं चालू आशिल्ल्या बायलांच्या T20 क्रिकेट सर्तीचो आयचो चवथो खेळ आयज तिरुवनंतपुरम हांगा जाता। पयले 3 खेळ जिखून भारतीय पंगडान ही साखळी माळ आपल्या नांवार केल्या। श्रीलंकेन आतां मेरेन एकूय खेळ जिखूंक ना। भारतान ह्या सर्तीन 3-0 अशी आघाडी घेतल्या। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण चडांत चड तापमान 32.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.9 अंश सेल्सियस नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। गोंय कर्नाटक भोंवडे दरम्यान भारतीय नौदळाच्या सामर्थ्याचो राष्ट्रपतीन घेतलो अणभव। भारतीय नौदळाच्या देशी कलवारी वर्गाची पाणबुडींतल्यान प्रवास करपी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू देशाच्यो थारल्या दुसऱ्यो राष्ट्रपती। कोविड काळान भारतीय वैजकीय संघटनेचे योगदान केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी केले नमूद। IMA नेटकॉन कार्यावळीन संघटनेच्या कार्याची केली तोखणाय। 2025 वर्साच्या निमण्या मन की बात भागांत प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या अभिमान बाळगुपी खिणांची करून दिली याद। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक ही कार्यावळी नेमान पळोवपाचें केलें आवाहन। आरावली दोंगुल्ल्याची नव्यान व्याख्या केल्ल्यान उपराशिल्ल्या वादाची सर्वोच्च न्यायालयान घेतल्या सुमोटो दखल। 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठा मुखार फाल्यां जातली सुनावणी।
युक्रेन रशिया झूज परत एकदा पेटले. युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लादिमीर झेलेन्स्की डोनाल्ड ट्रम्प हांका मेळच्या पयलीं रशियेन केलो युक्रेनाचेर हल्लो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.